फर्नांडीस आणि कांबळी म्हणून लेक्चरर आसा. ह्या दोगांयनी मिळून थंय जे मॅनिप्युलेशन चलयलां, पेपर करेक्शन चलयलां, इट इज आयदर the OSDs or aides of ministers who are visiting government polytechnic and manipulating records, or it is this Mr. L.R. Fernandes and Kamli who on their own must have made about 50-60 crores of rupees in this whole transaction of manipulation of government jobs and correction of papers. There is not a single seat on merits which has come up. जे 316 PWD जाल्यात अपॉइंटमेंट्स ते सगळे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजांतल्यान मॅनिप्युलेशन जालां. ओम प्रकाश चौटालाक जसो जेलीन धाडिल्लो तसो म्हाका दिसता आमच्या सरकाराक सगळ्यांक जेलीन धाडपाचो टायम आयिल्लो आसा. GPSCतल्यान एग्जाम कित्याक कंडक्ट करना हाजेर आज कोणूच उत्तर दिवंक शकना. सरकार फक्त मूग घेवन गप बसल्या. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा, it is as good as redundant. I don't have any information, neither government is providing any information as to why the recruitment process is not conducted through staff selection commission. Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education hankay tani guntल्यात या corruption manipulation of appointment letters, exams, blank papers तपासतात, ब्लँक पेपर फिल करतात. फूड अँड ड्रग्सान ब्लँक पेपर फिल केल्यात. फेल्ड पर्सन्स हॅव बीन गिवन अपॉइंटमेंट्स. सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम PWD, फूड अँड ड्रग्स. वायल्स अपॉइंटिंग PSIs आणि पोलीस कॉन्स्टेबल्स जे आज फ्रंट 2 levels फुडें पावले आफ्टर फिजिकल एक्झामिनेशन, त्यांच्या हायटीन मॅनिप्युलेशन जाला. देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पर्सन. ऑफकोर्स एव्हरीथिंग इज नॉट ऑन मेरिट्स, एव्हरीथिंग इज मॅनिप्युलेटेड. जॉब्स वाटून दिल्ले आसा. हायट कमी आशिल्ल्या लोकांकूय 3rd स्टेजीर पावयल्यात. कालिया गांवकर म्हणून एक आसा मनीस, GMCक अटॅच, 31/12/2020 रिटायर जाल्या. तिका आणि डायरेक्टर दत्ताराम सरदेसाय आणि खुद्द हेल्थ मिनिस्टर यात्री निवास आसा GMCच्या कुशीक, थंय बसून मॅनिप्युलेशन करतात. They have been hired to do this manipulation. There is no appointment from the government for extending Kalia Gaonkar's appointment. Absolute hardcore manipulation चल्ला. Entire recruitment process जो GMC चल्ला, that is fraud. ECG टॅक म्हणून जो वैकुंठ म्हणटा ताका हायर केला, ताजी रिलेशनशीप सरकारान तपासची कालिया गांवकारा कडेन आनी ताका अपॉइंटमेंट कसो केला तेय तपासचे. पेन्सिलान पेपर करेक्ट चालू आसा. जी फ्रंट पेज असता ती फ्रंट पेज फक्त फिलअप जाल्ली असता, ब्लँक पेपर असता, और फाटले पेजीस चेंज करतात आणि हे मॅनिप्युलेशन चालू आसा. PWD and across all government departments. There are 2 teams which are doing this completely, correcting, manipulating entire list which is there. So आज एकूय जॉब असो ना गोंयान जो मेरिटाचेर दिल्लो गेला. जेन्ना बाबूश मोन्सेरातान स्वता हो प्रश्न उपस्थित केलो आणि तुम्ही स्वता जेन्ना जर्नलिस्ट भावांनी हो प्रश्नाचे उत्तर विचारले की हे कितें काय म्हणून CM सराक, तेन्ना CM म्हणपाले हा पळयता. I call upon the government that consider my first PC and this press conference as the first information and conduct immediate raid now itself. You have the powers to do it on all these places which I have said. Collect all the information. आणि जर दम ना जाल्यार मान्य करात लोकांकडे वचून की आम्ही हे करूंक शकना म्हणून. As a citizen of Goa, as a Goan who is concerned for आमचे तरणाट्यांच्या नशिबाक आमच्या फुडाराकडे तुम्ही खेळू नका. I call upon the government to immediately within 24 hours appoint a retired High Court judge to hold a judicial probe into these manipulations which are there, or admit that as a chief minister, as a government, you are part of these manipulations.
that you are playing with the people of Goa. You are playing with the future of youth of Goa. आणि हे जर 24 वरां भितर जालें ना, आनी जर तुम्ही एसीबीची रेड केली ना, आणि हे सगळे जर तुम्ही घेतले ना, जाल्यार तुमकां एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. आमचे कडेन प्रूफ जाले आसतना ऑन वॉट बेसिस इज शी वर्किंग देर टुडे. पेपर कशें कलेक्शन चल्ल्या, 1 तारीख फाटले सोडून दी, 1 डिसेंबर टू 15 डिसेंबर, आयज 13 डिसेंबर आयज पर्यंतचे सगळे पेपर ताब्यात घेयात आणि चॅक करात. ताच्या पयलीं तांणी सिस्टमॅटीक मॅनिप्युलेशन केल्या. पूण आज जी घाई गडबडीन जी 1 तारीख ती 13 तारखेची अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू जाल्ली आसा, हांव 100% गॅरंटी दिवन सांगता की त्या प्रत्येक पेपरान मॅनिप्युलेशन जालां. नॉट अ सिंगल इंडिव्हिज्युअल हॅज बीन अपॉइंटेड ऑन मेरिट लिस्ट. मॅनिप्युलेशन चलता इफ अ पर्सन हू इज ऑन मेरिट 100तले जर ताका 75-76 मार्क पडल्या, जाल्यार जो मॅनिप्युलेटेड आसा पळय ताका अपॉइंटमेंट दिवंक जाय, ताका 75 वयर व्हरतात. आणि त्या खातीर कांय मंत्र्यांच्या पीएंक आणि त्यांच्या लागच्या मनशांक 100% मार्क पडल्या. दॅट इज द रिझन बिकॉज देर वर सम हू वर देर एट 94-95 ऑन मेरिट्स. तांकां डावलून 100% मार्क्स जे केल्यात पळय, ही सगळी फटिंगपण आसा, मॅनिप्युलेशन आसा. आणि स्पेसिफिकली फ्रॉम 1 डिसेंबर घाई गडबडीन जे हे सगळ्यांक बसोवन करून घेतला, गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीजांक तांणी गुंतून घेतल्या करप्ट प्रॅक्टिसांत. हे सगळे जे चालू आसा, जे इंटरव्यूज घेना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात, पॅन्डेमिका टायमार जांकां घेतिल्ले टेम्पररी म्हणून, जाणी आपले काम केले विथ व्हेरी सिन्सियरिटी फॉर द एंटायर पॅन्डेमिक, when others were refusing to come and treat the patients. At that point of time, they were there. तांकां घेनासतना तुम्ही वेगळ्या लोकांक घेता. आज 9-10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचे डॉक्टर आसा विथ हेल्थ डिपार्टमेंट. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दॅम? तांचे सादी इन्क्रिमेंटाची फायल 1 वर्स जाली पेंडिंग आसा भितर. खबर ना सरकाराक? तांकां 5,000, 10,000, 15,000 इन्क्रिमेंट जर तुम्ही दिवंक शकना, जाल्यार एक खंयच्यान अपॉइंटमेंट लेटर्स करता तुम्ही? नो डॉक्टर्स आसा 9 years or 9 or 12 डॉक्टर्स, 9 years, 10 years दे आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. जेन्ना बॉन्ड डॉक्टराक तुम्ही 60,000 दिता, जाल्यार तांकां 50,000 कशे दिता? सो दीज आर ऑल मॅनिप्युलेशन. दिस इज ओनली बिकॉज आफ्टर अनदर इयर तांचे एक्सटेंड करतले आणि से दॅट देन वील अपॉइंट न्यू डॉक्टर्स ब्रायब घेवन. दिस इज हाव दिस इज वॉट इज फंक्शनिंग. आणि तांकां जो घरचो आहेर जो बाबूश मनसरातान दिला, दॅट इज द परफेक्ट सोल्युशन. दॅट्स अ वे इट शूड बी. आय थिंक ऑल शूड कम आउट इन ओपन. बट तांचो इंटरेस्ट पर्सनल आसता. थंय कितें आसा, म्हाका दिवना म्हणून आमी बोवाळ घालता. मेरिट म्हणटा ते खंय? गोंयच्या भुरग्यांनी वचपाचें खंय? मेरिटाचेर. आज आमी जेन्ना डोर टू डोर लोकांकडे वता तेन्ना प्रत्येकाचो एकूच आसता, जॉब कितें मेळटलो. दॅट मिन्स द एंटायर गोवा, द होल ऑफ गोवा इज अंडर प्रेशर. तांकां जॉब्स ना आनी हे मॅनिप्युलेशन चल्ल्या. रायट फ्रॉम पुलीस कॉन्स्टेबल भरती, PSI भरती, टू एव्हरी डिपार्टमेंट दॅट इज देयर, दे आर मॅनिप्युलेटिंग दिस. This is not done and it should stop somewhere. And if the judicial inquiry is not ordered, they accept that they are indulging in these corrupt practices, and then we will have to be forced to go to the courts to seek judicial inquiry in the matter, because हे जे records आताच कलेक्ट करा. जर सरकाराक दम आसा जाल्यार म्हाका एक गोष्ट सांगपाक जाय सरकाराक, पेपर्स आत्ता हाडून घेयात पुरो. Send ACB people to these departments and get those papers in front of you. Let us see how they are being manipulated. ना जाल्यार फाल्यां आनीक 24-48 वरां भितर ते मॅनिप्युलेशन करपाक लागतले. पूण चोर तो चोर आसता, कितें तरी सोडटलो. आनी तांणी सोडिल्ले जे आसा पळय ते आमकां मेळ्ळ्या. लज आसा जाल्यार सरकारान ह्या बद्दल पावलां घेवची. हय, सरकारचें मार्गदर्शन असल्या शिवाय कशें जावचें ना. हेल्थ मिनिस्टर कितले फावटी थंय वता पळय ते सरकाराक जर खबर ना जाल्यार सरकार रिजायन जावन घरा बसचें. ताचे डिपार्टमेंट फेल जाला. क्रायम ब्रांचाक तांणी जर यूज करपाचो जाल्यार प्रत्येक गोष्टीक तांणी तसो यूज करचो. लोकांचेर पोजिशनाचेर क्रायम ब्रांचाक लोकांक धाडून तांचे वेगवेगळे कितें सोदून काडच्या पेक्षा ह्या बऱ्या गोष्टीक लावचे, तांकां थंय धाडचे, एसीबीक थंय धाडचे. आतांच वरभरा भितर धाडल्यार कळटलें. नाजाल्यार वरभरा भितर तुमी भायर रावा, थंयच्यान कितली तुमकां फाटीं फुडें कितें जाता तें कळपाक लागतलें. ऑल डिपार्टमेंट मॅनिप्युलेशन इज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट. फक्त वाटून दिल्ले आसा मिनिस्टरांक, तांचे OSDंक आनी कोणाक वोटर्सांक फूल पोस्टूच वाटून दिल्या. मेरिट म्हणटा ताजेर थारोच ना गोंयांत. मेरिट, देर इज नो मेरिट फॉर एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज बीन गिवन ऑन मेरिट्स. आय कॅन वाउच फॉर इट अँड आय कॅन स्टेट इट. आनी जे मेरिटाचेर वयर येतात तांकां बाबड्यांक थंय दवरता आनी तांच्या फुडें घालता, कारण तो मॅनिप्युलेट करूं शकना. दे आर डुईंग वन मोर थिंग. पीपल वर ऑन मेरिट्स एक टीक मार्क केल्लो आसा, ताच्या फुड्यान दुसरो टीक मार्क करता, सो दॅट द आन्सर बिकम्स इनवॅलिड.
कितें चलयलां रे हे पेपर चेक करून हाडात इंक विल डिफर पेन विल डिफर एवरीथिंग विल डिफर इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ फ्रॉड these jobs are complete case of fraud and with conviction I am saying this and with anger I am saying this please youth of Goa should come together and fight against this it's high time complete manipulation absolute manipulation आणि त्याच्याबद्दल दुसरे मत ना दुसरो विषय ना दुसरे वर्ड्स ना दिवपाक माझे कडेन तुम्ही ठामपणे म्हणता तुमच्याकडे किती एव्हिडन्स मेळ्ळा लोक एव्हिडन्स सरकाराक आम्ही दिवप एव्हिडन्स लोक आमकां हाडून दिता हे पळय हे सगळे लोक हाडून दिता जे डिपार्टमेंटांत लोक आसा ते सुद्धा हाडून दिता तांकां पळोवपाक जायना हे जे गोंयच्या भुरग्यांकडे खेळ चल्ला तो तेन्ना तांकां ते चूप करतले ओगी उडयतले तर तेच करत आसता कांय न्ही जाल्यार तांचेर रेड करप मजुरी जावंक शकता आनी फुडल्या 10 दिसां भितर कित्याक तोंड उगडपी आनी कोण ना इवन दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट इन एनी फॉर्म इन ऑपोजिशन ऑल्सो वी हॅव रेज्ड इश्यू टायम एंड अगेन आणि ताजे खातीर आज चालले आसतले ऑफकोर्स मिम्स येते ते ताजे बद्दल काय येना आणि आमी कोणाकी भिनाय त्या गोष्टीक पण हो एव्हिडन्स आमी दिवप न्ही I am saying as a lawyer, I have given this information to all of you. It has reached to ACB, it has reached to Chief Minister, it has reached Home Minister. Home Minister is also a Chief Minister. You have a right, you have a duty towards Goans to register an FIR and probe this. Kidak karana? Or appoint a retired High Court judge and ask for checking all these papers. We will give all the assistance to the judge, retired High Court judge. And तेच करूंक शकता आणि कोणूच हे करूंक शकना कारण they manipulate. The police will be manipulated, everything will be manipulated and ते हात वर करून सांगतले कांयच ना म्हणून. So you require a judicial probe into this matter and it has to be done or appointment has to be done within 24 hours. Or else I assume and I know this corrupt government is corrupt but they will take a stamp on themselves that they are manipulating this. ना जाल्यार ही फटिंगपणां उघड जातली. पळय कशा दोन गजाली आसा जो आसा ज्युडिशियल प्रोसेस आसा दॅट वील टेक इट्स ओन कोर्स वी फायल इट इज फॉर द हायकोर्ट टू डिसायड वॉट एव्हर दॅट नीड्स टू बी डन पण एक सरकाराची जबाबदारी आसा रे गोंयच्या तरणाट्यांकडे गोंयच्या लोकांकडे की लज आसा जाल्यार मातशें तरी कितें सारकें करात 10% 20% खंय करता ती फटिंगपणां करप 100% फटिंगपणां एक लेवल आसता लज नासपाचो जी उतरां परत लज नाशिल्ली म्हणून येता कारण विचारल्यार सुद्धा घरचे लोक तुमकां सांगता की तुम्ही फटिंगपणां केल्या ताजेर तुमचे कडेन उत्तर ना तो म्हणटा ताणें आपल्याक जॉब अप्लाय करपाक लायिल्ले म्हणून कितें आन्सर आहे म्हणजे तूच सांगता सगळीच फटिंगपणां म्हणून आपूण म्हणजे दॅट मिन्स यू आर मॅनिप्युलेटिंग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणटा बाबूशान आपल्याक मागिल्ले कोणाचे ते जावना म्हणून बोळ घालता म्हणून तुम्ही कोण ते डिसायड करपाक जॉबा दिवपाची काय ना ती इट हॅज टू गो ऑन मॅरिट्स एज अ मिनिस्टर यू आर पब्लीक सर्वंट It is your job, it is your duty to hold proper examination and give jobs on merit. सरकार जॉब कोण दिवपाक सरकार जॉब्स क्रिएट करता जॉब्स मेळप इज ऑन मेरिट्स and that has to happen on merits. आज मेरिट्स खंय उरला गोंयकारांक मेरिट्स दाखयला कितें तरी तुमी फटिंगपणां खंयची तुम्ही आयज म्हणटा पळय की इवन मिनिस्टरान म्हणलें की ते मेरिट्साचेर मेळटा म्हणलें की आपूण इंटरफियर जायना म्हणून पूण चडशे जेन्ना मिटिंग्स आसता खंय त्यांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटिंग असतात त्यांना डायरेक्टली जो उमेदवार आहे तो सांगता की आपण इथल्या लोकांना कामाक लायले आणि आपण इथल्या लोकांना कामाक लायले ह्या गजालीकडे कशे पळयता तुम्ही दॅट इज वॉट अरे काय गजाली स्टेट असता काय इम्प्लॉयड असता आज जेन्ना मिनिस्टर आज तांचे ते चॅक्स असता गव्हर्नमेंटाचे येवपाचे सुद्धा पळय ते तांकां तांच्या अकाउंटान वचपाक जाय आज सभा घेतली जाता आणि थंय ते चॅक्स दिता कित्याक हे ताजे पयशे न्ही ते तो आपल्या बोल्सांतलो दिना कालच्यो सभा तुम्ही पळयल्यो लोकांक जे आधार दिल्या पळय ते थंय मिटिंगांक कित्याक दिवप इट हॅज टू गो टू देअर अकाउंट और इट हॅज टू बी गोइंग थ्रू अ प्रॉपर चॅनल मिनिस्टराचे पयशे न्ही ते तो मिनिस्टर लोकांक हाडून थंय दिता ते सिमिलरली वेन आय सेड हांव इतल्या लोकांक जॉब दिला जॉब दिवपाची तुमची जबाबदारी न्ही जॉब तुम्ही क्रिएट करपाक जाय जॉब हॅज टू बी गिवन ऑन मेरिट्स जॉब हॅज टू बी गॉट ऑन मेरिट्स सर जेन्ना मिनिस्टर सांगता की आय हॅव गिवन दीज मेनी जॉब्स ही इज करप्ट मिनिस्टर ही हॅज गिवन दोज जॉब्स बिकॉज ही हॅज रिसिव्ड प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट जो आसा पळय तो म्हणटा इन एनी फॉर्म ब्रायबिंग इज एन ऑफेन्स इट कॅन बी अ डायरेक्ट फॉर्म पयशे घेनासतना दिले पण फावर म्हणून केलो तुवें जाल्यार इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्रायब सो दे शूड बी ऑल चार्ज अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट जो म्हणटा हो स्टेटमेंट करता तेन्ना हे गजाली फटिंगपणाच्यो बंद जावपाक जाय येस 30,000 35,000 30 लाख 35 लाख 5 लाखा सकयल रेटी ना रे कसल्योच ते जे मनीस करप्ट प्रॅक्टिसान हे पयशे दिवन फुडें सरले तांचे जर पयशे वता जाल्यार तांचे पाप इट इज नॉट एनीबडीज फॉल्ट
ॲटलिस्ट अ डिझर्विंग कॅन्डिडेट विल गेट अ जॉब. 30 लाख 35 लाख देऊन जर तुम्ही जॉबा घेतल्या देन यू आर कॉलिंग फॉर करप्शन. हाऊ विल दे रिकवर दॅट मनी? 35-40 हजार पगार मरे 10 वर्सां फुकट काम केल्ल्या भशेन जाले. चोरूंक शिकयतात तुम्ही लोकांक, चोरूंक शिकयतात. Out of compulsion, they are going to कसले कंपल्शन? this unemployed. Unemployment, if you can afford to pay 35 lakhs, use that for right purpose, start some business and start self-employment. That's what government is saying न्ही. आम्ही फेल म्हणून एक्सेप्ट करू न्ही and say that you I'll start रस्त्यार बसून वडापाव वीक पूण ते 35 लाख दिवन जर जॉब घेतला जाल्यार ते 35 लाख रिकवर करपाक तूं सदांच मनशांक चोरतलो. एक गोष्ट लक्षात दवर, जो PSI जातलो 25 लाख 30 लाख दिवन तो फाल्यां रस्त्यार गाडयो वाडयतलो, चोरांक सोडटलो पयशे घेवन. ही गोष्ट लक्षात दवर आनी त्या खातीर करप्ट जाता. जर तांचो पगार वाडयलो, जर तांकां नॉर्मल जॉब दिले, they will why they have to rob? You are teaching them to rob because you are telling them pay and join. So corruption starts right at the appointment stage and that is what is happening. आज हे सगळे पैसे देऊन दिल्ले जॉब, करप्शन सुरू जातल्यान तशेंच उरतले. We are against corruption, we are going to fight corruption and I think that is the way forward for Goa. Yes. Thank you.